नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म फाल्यांच्यान देशभर जातले लागू. प्रधानमंत्र्यांनी केले आयज देशवासियांक संबोधीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा राज्यांच्या भोंवडेर साबार विकास कामांचे करतले उक्तावण. दिव्यांग व्यक्ती खातीर आयोजित केल्ल्या पर्पल फेस्ट राज्य बुद्धीबळ सर्तीचे आयज फोंड्यां जाले उक्तावण. अशा कार्यावळीचे आयोजन केल्ल्या खातीर मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायली खोशी. नारी शक्ती परिवार अभियाना खाला आयज मये हांगा जाले भलायकी शिबीर. ह्या शिबिरांत बायलांच्या भलायकीची जाली तपासणी. आणि आयज दिवचले नमो यूथ रनची जाली कार्यावळ. गोंयभरांतल्या 2000 वयर लोकांनी घेतलो वांटो. आणि आता खबरो विस्तारान. नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म फाल्यांच्यान देशभर लागू जातले. फाल्यां नवरात्री उत्सवा वांगडाच देशांत जीएसटी बचत उत्सव सुरू जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्र्यांनी आयज सांजे देशवासियांक संबोधीत केले. तांणी देशवासियांक फाल्यांच्यान सुरू जावपी नवरात्रीची परबी भेटयली. कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे. एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है. इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे. हे बदल भारताची ग्रोथ स्टोरी एक्सेलरेट करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. 2017 जीएसटी बदलाक लागून नवो इतिहास रचिल्लो आनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या करांतल्यान लोकांक थाकाय मेळिल्ली अशेंय तांणी फुडें म्हळें. ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे. वेळा वांगडाच बदल गरजेचे असतात. देशाची सध्याची गरज आणि फुडारातली सपनां पळोवन जीएसटीत नेक्स्ट जेन बदल लागू केल्यात. हाका लागून दिसपट्ट्या वापराच्यो वस्तू अधिक सवाय जातल्यो अशेंय तांणी सांगलें. एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है. जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं. इसलिए देश की वर्तमान विकसित भारताचे सपन पुराय करपाक आत्मनिर्भर भारत जावप गरजेचें आसा. लोकांनी मेड इन इंडिया माल खरेदी करचो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. राज्य सरकारांनी राज्यांत उत्पादन वाडोवपाक उर्बा दिवची. हाका लागून राज्य आणि देश विकसित जातलो अशेंय तांणी म्हळें. इंडिया हो जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो. हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है. हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है. गर्व से कहो ये स्वदेशी है. गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं. मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं. ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए. जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा.
मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। वचूयात फुडल्या खबरेकडेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा राज्यांच्या भोंवडेर वचपाचे आसात। ह्या भोंवडेंत ते 5100 कोटी परस अधिक मोलाच्या उदरगत येवजण्यांचे उक्तावण करतले, जाल्यार 1290 कोटी रुपयांच्यो मुखेल बुनियादी येवजण्यो चालीक लायतले। ह्या येवजणांचो कनेक्टिव्हिटी, भलायकी, उजो सुरक्षा आणि नोकरदार बायलां सयत साबार वाठारांतल्या लोकांक लाभ जातलो। त्रिपुरात प्रधानमंत्री तीर्थयात्रा पुनरुद्धार आणि आध्यात्मिक दायज संवर्धन अभियान येवजणे खाला माताबाडी हांगसर माता त्रिपुरा सुंदरी देवळा भोवतणच्या उदरगत कामांचे उक्तावण करतले। अमेरिकेन H1B विजाचे शुल्क 88 लाख रुपया करपाच्या घोषणेचेर स्पष्टीकरण दिलां। हे नवे शुल्क H1B विजाचेर फकत एक फावट लागू जातले अशें स्पष्टीकरण अमेरिकेन दिलां। तांचे कडेन हे आदींच H1B विजा आसा तांकां हे नवे 88 लाख रुपयांचे शुल्क लागू जावचे ना। आदल्या H1B विजाच्या नवीनीकरणाकूय हे शुल्क लागू जावचे ना। 21 सप्टेंबर आदी H1B विजा खातीर जाणी अर्ज केला तांकांय हे नवे शुल्क लागू जावचे ना अशें स्पष्टीकरण व्हाईट हाऊसान जारी केलां। जांचे कडेन H1B विजा आसा आनी जे सध्या अमेरिके भायर आसात तांकां देशांत येवपा खातीर हे नवे शुल्क दिवचे पडचे ना। हे विजाधारक आदले प्रमाणूच अमेरिकेच्या भायर वचपाक शकतात आनी परत अमेरिकेंत येवपाकूय शकतात। फक्त नव्या अर्जाचेर आनी फुडल्या लॉटरी सायकलाचेरूच हे नवे शुल्क लागू जातले अशें व्हाईट हाऊसान स्पश्ट केलां। इतले मजगतीं भारतान अमेरिकेच्या ह्या निर्णयाचेर प्रतिक्रिया दिल्या। H1B विजा अर्जांचेर $1 लाख शुल्क लावपाच्या अमेरिकेच्या निर्णयाच्या परिणामाचो भारत तपास करता, मात हाका लागून मानवीय परिणामूय जावंक शकता अशें विदेश मंत्रालयान जारी केल्ल्या पत्रकांत म्हळां। भारतीय उद्देगा सयत सगळे संबंधीत पक्ष हाका लागून जावपी परिणामाचो अभ्यास करतात। भारत आनी अमेरिका दोगांकय उद्देगांत नवाचार आनी सृजनशीलतायेंत रस आसा। अमेरिकी अधिकारी ह्या समस्यांचेर योग्य उपाय काडटले अशी भारताक आशा आसा अशी प्रतिक्रिया भारतान दिल्या। भारतीय जनता पार्टीच्या पणजी कार्यालयात राजकीय पक्षातले आंदोलक घुशिल्ल्या प्रकाराचो भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी खर निषेध केला। ही घुसखोरी आशिल्ल्याचे सांगून भारतीय जनता पार्टीचे वांगडी निषेध मोर्चा सभा करतात, मात केन्नाच दुसऱ्या कोणाच्या कार्यालयात घुसूंक नात अशें दामू नायक हांणी म्हळें। काल पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। कालचो पळय जो आमचो कमेंट जो आसा तो कमेंट इतलोच आसा की आमचे कडेन कार्यकर्ते आसा। सांगपाचो उद्देश असो की लोकांच्या ऑफिसान भितर घुसनाकात। त्या भुरग्यांनी दार बंद केले। हांगा ऑफिसान बायलो आसा, हांगा चलयो आसात, हांगा ऑफिसान भुरगे स्टाफ आसा। सो पयली शिस्त आसा ती शिकपाक आमी कोणाचे म्हणजे आयज पासून कोणाच्या घराच्या भायर मोर्चा व्हेलो आनी ताच्या घरान घुसले अशें केन्ना जावना। काही डेकोरम राजकारण आसा, राजकारण जरूर करचें। राजकारणान रस्त्यार येवप, राजकारणान भितर मुख्यमंत्र्याचे बंगलो आसतलो किंवा विधानसभेचे खंय आसतले किंवा खंय तरी आंदोलन करत आसतले आजार ही जाल्ले आसात। तातूंत व्हडलें कांयच नवीन कांयच ना। पण राडा पळय जो पळय काल तांच्यांनी केलो थंयच्यान आशिल्ले थंयच्यान उठून ते हांगा आयले। ताचे फाटल्यान कोण आसा? हांगा येवपाचे फाटल्यान ऑफिसान येवपाचे फाटलो कोण मास्टरमाइंड आसा तोय कळा सोदून। विधानसभा वेंचणुकेक 500 दीस बाकी उरल्यात, हाका लागून समाजाचे कांय घटक लोकां खातीर वावुरतात असो देखावो करतात अशें तांणी म्हळें। विरोधकांनी भाजपाच्या कार्यालयाचेर काडिल्ल्या मोर्चा संदर्भात ते उलयताले। आतां जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आसा, ताजे नंतर म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आसा, ताजे नंतर असेंब्लीचे इलेक्शन। त्या इलेक्शनाक लागून हे सगळे जे पळय जे कोण आसा हे सगळे आपण सक्रीय जावपाक आनी सामके जनतेचे कैवारी म्हणून ते आतां तांकां फुडें येतले आनी ते करतले। कारण आयच्यान 500 दीस उरले इलेक्शनाक।
म्हणटकीर लोकांचेच विशय घेवन लोकां खातीर काम करपी हें दाखोवपा खातीर तो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्न ते करतले. गोविंद गावडे आणि रमेश तवडकर हांच्या मदल्या वादाविशयी दामू नायक हांणी उलोवप केलें. प्रसार माध्यमांकडे उलयतना आपूण शिटूकसाण बाळगिता. सध्या एआयचो ट्रेंड आसा तशेंच केल्लें वक्तव्य अर्दे कट करपाचोय प्रकार जाता. ताका लागून जतनाय घेवची पडटा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. सगळे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसा तांचे भितर बरो समन्वय आसा. सगळे कडेन बरे आसात सगळे, कांयच ना. स्टेटमेंट तो कसो म्हणून हांव म्हणटा, पण हांव सुद्दां उलयतना आतां सांबाळून उलयता. खंयचो स्टेटमेंट खंय तुमी म्हणजे कित्याचेर घेतले आनी ट्विस्ट करता. आनी हें सद्या एआय आनी खंयचे कट करप आनी थंयचे तितलेंच घालप ताचो फटको पयर म्हाकाय बर्थडे दिसता तितलेच घातले. ताजे नंतर मागीर म्हाकाय फॅक्ट वर्सीस फेक म्हणून घालचे पडले. सो हातून भितर आतां ह्यो असल्यो गजाली जातल्यो आनी लोकांक भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न चालूच आसतलो. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एक संघ आसा. जनते कडेन खंयचे विशय आनी कितें जाय ते इतल्या वर्साचे भितरले आतां अनुभवाले हांव तुमकां सांगता की राजकीय प्रत्येक इलेक्शन येतकीर जो आवाज पळय तयार करता तो आसता. आणि खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. लाइट, कैमरा, एक्शन। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसमें है सिने जगत का हर रंग। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स, विज्ञान भवन नई दिल्ली से सीधा प्रसारण 23 सितंबर दोपहर 3 बजे से डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। गोंयांत मतचोरीचो प्रकार घडिल्ल्याचो दुबाव उक्तावन राज्यांतल्या 40 मतदारसंघात मतदार वळेरी तपासपाची मोहीम काँग्रेसीन आंखल्या अशी माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्या। काल पणजेंत काँग्रेस कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार विधानसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी काँग्रेसीचे हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने जो वोटर चोरी का एपिसोड जो एक्सपोज किया है कि पहले फेज में उन्होंने बताया कि किस हिसाब से बोगस वोट सिस्टम में ऐड किए जाते हैं, और सेकेंड एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से जो बोगस वोट्स हैं, बोगस नहीं जो रियल वोट्स हैं, उनको कैसे सिस्टम से डिलीट किया जाता है। तो आई थिंक इस देश में जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोसेस के हिसाब से जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो उसके तहत हमने गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बूथ मैनेजमेंट बहुत सीरियसली लिया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अवसन वाली इस प्रोग्राम को ड्राइव कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि पूरे 40 के 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी के BLA1 हमने सबमिट कर चुके हैं और उनके ट्रेनिंग मंडे से चालू हो रही है। सामाजिक वावरपी रामा काणकोणकर हांचेर जाल्लो हल्लो हो राज्याचो विशय आसलो तरी देशभर गोंयची बदनामी जाल्या। ह्या हल्ल्या फाटलो सूत्रधार कोण हें सरकारान सांगपाक जाय अशी मागणी युरी आलेमांव हांणी ह्या वेळार केली। 7 accused, I believe, have been called on the phone. फोन मान आपयले तांकां ये बेगीन ये
मागीर ते लोको तो हाय अशें दिसता तुका व्हिडिओन तूं तांकां सांगिल्लें ते भाशेन तेच भाशेन अशें दोलो तालो ते भाशेन तांकां भितर हाडय सोल्ले हांव तो सिद्दीकी आहलो मरे ताका वयल्लो धाडलो सेम ती ते पिलूक मान तांकां ती पिलूक आहा हेंगे नंबर पयलीं ट्रेस जावपा जाय मास्टर मायंड कोण इम्पॉर्टंट म्हणजे तो मास्टर मायंड हू हॅड द करेज टू डू दॅट particular brutal murder. That is very, very important. Till the mastermind, the Chief Minister has assured us that with the help of the police, the mastermind will be put behind bars. Till then, the people of Goa will not remain silent. गोंयांत बोवाळ घालून पिकांची नासधूस करपी ओंकार हत्येची कर्नाटकांतल्या शिबिरांत पुनर्वसन करपाची मागणी राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्या. तांणी काल कर्नाटकाचे राना मंत्री ईश्वर खंड्रे हांची भेट घेवन ही मागणी केली. ह्या वेळार राना खात्या कडेन संबंदीत वेगवेगळ्या हेर विशयांचेरूय तांची भासाभास जाली. 14 दिसां भितर ओंकार हत्या संबंदात कारवाय करपाचो थाराव ह्या वेळार घेतलो. मनीस आनी हत्ती मदलो संघर्श उणो करपा खातीर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका मदीं समन्वयात्मक धोरणां चालीक लावपाची गरज आसा आनी ते खातीर त्रिपक्षीय कबलात करपाची गरज आशिल्ल्याचें राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. पर्पल फेस्टाक उर्बा दिवपा खातीर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी अभिनेतो आमीर खान हांची भेट घेतली. फुडल्या म्हयन्यांत गोंयांत जावपी पर्पल फेस्टा संबंदान समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी काल मुंबयत आमीर खान हांचे कडेन भासाभास केली. तशेंच दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणा खातीर राबयतात त्या उपक्रमाचेरूय तांचे मदीं उलोवप जालें. मंत्री फळदेसाय हांणी आपल्या सोशल मिडिया हँडला वयल्यान ही माहिती दिली. दिव्यांग व्यक्ती खातीर आयोजीत केल्ल्या राज्य बुद्धीबळ सर्तीचें उक्तावण आयज फोंड्यां जालें. दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग, राज्य दिव्यांग व्यक्ती आयुक्त कार्यालय, गोंय बुद्धीबळ संघटना, भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी गोंय क्रिकेट असोसिएशनाच्या जोडपालवान ही सर्त आयोजीत केल्या. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचे अध्यक्ष डॉक्टर केतन भाटीकर, खेळ आनी युवा वेव्हार संचालक डॉक्टर अजय गावडे, गोंय बुद्धीबळ संघटनेचे अध्यक्ष संजय बेलूरकर आनी हेर मानेस्त ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. दिव्यांग्यां खातीर अशा कार्यावळीचें आयोजन करपाक फुडाकार घेतिल्ल्या खातीर मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी खोशी उक्तायली. The efforts taken by Dr. Ketan Bhatikar and Mr. Sanjay, Samir, Shailesh, all of them. Purple Fest is not an event; it is a revolution. It is a movement. एक चळवळ जावन आसा. आमच्या दिव्यांगाच्या जिवनांत भितर एक नवे बदल हाडपा खातीर ते जे कितें कार्य करतले इन दी स्पोर्ट्स फील्ड, इन दी एज्युकेशन, इन दी एक्ट्स, आमचे बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस, बेस्ट ऑफ दी पॉलिसीज, आमचे बेस्ट ऑफ दी एक्ट्स आमकां करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लागतले. ह्या सर्तीक तेंको दिल्ल्या खातीर भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचे अध्यक्ष डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे उपकार मानले. प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हांच्या मनांतल्यान आभार मानता आनी त्याच प्रमाणे मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय ज्यांनी म्हाका 2 वर्सां कॉर्डिनेटर म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी ह्या वर्सा प्रमोट करून डायरेक्टर म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी दिली. चेस जेन्ना सुरवात जाता ती चेसाची सुरवात हांवें केल्ली ही अनीश नायका पासून हांव बसला आमच्या बरोबर आनी तेन्ना आमी चेस चॅम्पियनशीप सुरवात केली आनी मागीर आनंद सतरकर सरा तर्फे आज बरें दिसता की समीर बाबान म्हाका तो संपूर्ण ऑपॉर्च्युनिटी दिली तांच्या टिमी बरोबर आनी आमी इतले दीस कॉर्डिनेशन करून आज तुमचें ट्रेनिंग जातलें. ट्रेनिंगाच्या नंतर फाल्यां आनी परवा आमची चॅम्पियनशीप जातली आनी फाटल्या वर्सा जेन्ना आमची व्हीलचेअर क्रिकेट जाली आनी त्या व्हीलचेअर क्रिकेटीन आमकां दाखोवन दिलें की तुमची स्पिरीट, तुमची एनर्जी, तुमची एन्थुजियाझम, तुमी जमनीर पडून जशे बॉल हाडयले, तुमी व्हीलचेअराचेर राउंड 6 मारले ते नॉर्मल मनीस सुद्दां मारूंक शकना आनी तुमी दाखोवन दिलें की बाबा कशें स्पिरीट आसता आनी लायफान नेवर से नो आनी नेवर एक्सेप्ट डिफीट. So I congratulate the Goan wheelchair team to get me into it, to show the motivation and grow it. खेळ आणि युवा व्यवहार संचालक डॉक्टर अजय गावडे हांणी या वेळार उलोवप केलें. Although we say it is for disabled children, special children or whatever, for me you are the greatest inspiration ever, all of us have. So never ever feel that you are somebody who is lacking something. What you have probably others don't have. And as director of sports and youth affairs, I was talking to Ketan Bhatikar sir. He is having cricket on. He is a director for this entire event, Purple Fest, for specifically sports arena. This आम्हाला sports category जितले sports जावपाचे आसा Purple Fest ते सांभाळपाचे आसा. हांवें तांकां उत्तर दिलें जे कितें ह्या not only Purple Fest,
as a director of sports, whenever you need my support as a director of sports or department of sports for any activity across the state of Goa or otherwise for your prosperity, and I shall always be there at any point of time. 30 आणि 31 ऑक्टोबराक भारत आंतरराष्ट्रीय तांदूळ परिषद 2025 नवी दिल्लीत जातली. शेतकार, संवसारीक खरेदीदार आणि जाळवणदारां वांगडा जावपी ही संवसारांतली व्हडली तांदूळ संबंधित कार्यावळ आसा. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी एका व्हिडिओ संदेशांत ह्या परिशदेविशीं माहिती दिली. शेती हो भारतीय संस्कृतायेचो आत्मो आसा आणि तांदूळ देशाच्या शेतकारांचो अभिमान आसा अशें मंत्री पियुष गोयल हांणी व्हिडिओ संदेशांत म्हळां. Agriculture has always been the soul of our civilization. The BIRC 2025 Bharat International Rice Conference, the world's largest rice event with farmers, global buyers and stakeholders brought together under one roof, is being held at the Bharat Mandapam on October 30th and 31st this year. I am sure this will also accelerate our vision to double agri and agri-based exports in the next 5 years. नारी शक्ती परिवार अभियाना खाला आयज मये हांगा भलायकी शिबीर आयोजित केल्लें. ह्या वेळार राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक ह्या शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. भलायकी समस्या विशीं जागृताय करप हो ही शिबिरां आयोजीत करपाचो हेत आसा अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. की जो फॅसिलिटी मये प्रायमरी हेल्थ सेंटरान मेळटात, म्हणजे जशें आतां दोतोरान सांगलें की बरेच जाण आमी मेडिकलान वतात, पूण ऑब्वियसली बरेच लोक जे आसात हांगल्ले हे आपले ब्लड रिपोर्ट काडपाक आसत बाकीच्या गोश्टीक हांगल्ल्या हेल्थ सेंटरान वतात, कारण एक बऱ्या तरेचें वातावरण त्या हातून आसा. एक धाकटी इमारत आसून सुद्दां बेस्ट प्लॅनिंग थंय करून दवरिल्लें आसा. आनी म्हणून आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, हांव काल पयर केन्ना तरी उलयतालो, हांव म्हणलें की तांच्यांनी जितले महिलांक लागून जे गोश्टी केल्या हाच्या पयलीं कोणेंच चिंतूना. म्हणजे मेमोग्राफी टेस्ट आसत, पॅप टेस्ट आसत, म्हणजे ते सदांच सांगतात स्वस्थ नारी सशक्त परिवार. घरांतली बायल मनीस जर घट असली आसत जाल्यार परिवार बी बरो उरपाक शकता. आनी एखादें अर्ली डिटेक्शन एखादें जर जालें जाल्यार तेचें प्रिकॉशन म्हणून ते एखादें ताका लागणारे जे वेगळी वखदां जीं आसात ती सुद्दां फुकट दिवपाचें ह्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्या मुळे देशभरा भितर अशा पद्धतीचे कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्ले आसात. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. टॅक्स आसा तो पयलीं खूब पडटालो, थंय भितर वखदां आशिल्लीं, ती वखदां इतली म्हारग आसा. खुबशे घरांनी आवय कोणाची बापूय कोणाची जाणटी ही बरी नासतात, ती बाबडी कितें करता चल्या कडेन पुता कडेन कितें पयशे मागता जाल्यार अरे म्हाका 500 दिले म्हणजे कित्याक दी म्हणटा, अरे वखदां तिका पूर्णपणे वखदाची काळजी आसता. बरें फार्मसीन गेलो की तेजें व्हडलें बील दिता. आनी आतां एक दोतोरी म्हणजे 4-5 वखदां दिता. पयलीं एक मद्दी लागपाचें तें दितालें तें ना, हें गॅसाचें घे, हें तुका एंटी हेजें घे, हें तुका आनी कितें जावचें न्ही म्हणलें, आनी अशें फाटल्यान तुमी आनी करूं तुका मातशें राग धरची न्ही ती बाबडी दिली. पण अशा वेळाचेर ती वखदां सवाय जावची मेळची म्हणून आनी तो टॅक्स जो आसा ताचेर जो आसा तो टॅक्स काही हाजेर नील केलो आनी काही हाजेर खूब कमी केलो. म्हणजे आपल्या मनशाचें आपल्या नागरिकाचें आरोग्य कशें सुदारपाचें जाय ताचेर बारीकसाणेन केल्ली. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. सुपरस्टार शाहरुख खान, डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित, एवरग्रीन करीना कपूर, खमागनी जयपुर, नमस्ते भारत, स्टार्स, राजस्थान की मिट्टी को रू बाबा का सप्रेम, व्हाट्सअप, स्टाइल और म्यूजिक. आईफा अवार्ड्स 2025 जल्द ही दूरदर्शन पर.
आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर। या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखें स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। आयज दिवचले आयोजीत केल्ल्या नमो यूथ रनान गोंयभरांतल्या 2000 वयर लोकांनी वांटो घेतलो। 5 किलोमीटर धांवपाची ही सर्त भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चान आयोजीत केल्ली। नशामुक्त भारताक उर्बा दिवपाक आनी विकसीत भारता खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाडा मनयता, ताचोच भाग म्हण नमो यूथ रन आयोजीत केल्ली। आणि सगळ्यात व्हडलो डेंजर जो आसा तो डेंजर म्हटल्यार हळूहळू कॉलेजांनी, स्कुलांनी हळूहळू ड्रग असा हातून भितर भुरग्यांक आपल्या कडेन ओडप आनी एक वेगळे विचारसरणीक तांकां व्हरप, ही व्हडली डेंजर आसा। आनी त्या खातीर आमी आतां नजर दवरुपा पडटले, युवा मोर्चाक काम करचे पडटले। नशामुक्त भारत जर करपाक जाय जाल्यार आमचे भाव, आमचे भयणी आनी आमचे जे युवा वर्ग आसा तांचे कडेन हे चरस, गांजा, कितें ड्रग्स आसात ते पावपाक आमी दिवपा ना। आनी हे हांची जी करतूत आसा आनी हे जे आसा ते आमी सगळे आसा ते खंयच्यान मोडून काडटले आनी देशाक आमी मुखार व्हरपा लागून प्रयत्न करतले। आनी खेळांत क्रिकेट। आशिया तसरीप क्रिकेट सर्तीत आयज भारताचो खेळ पाकिस्ताना वांगडा जातलो। सुपर 4 विभागांतलो हो दुसरो खेळ आयज दुबयत रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो। ह्या पयलीं ह्या सर्तीत ग्रुप पावंड्या वयल्या खेळांत भारतान पाकिस्तानाक 7 गडे राखून हार घाल्ली। आयज जिखपी पंगड फायनलीच्या दिकेन मुखार वतलो। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म फाल्यांच्यान देशभर जातले लागू। प्रधानमंत्र्यांनी केले आयज देशवासियांक संबोधीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां अरुणाचल प्रदेश आनी त्रिपुरा राज्यांच्या भोंवडेर। साबार विकास कामांचे करतले उक्तावण। दिव्यांग व्यक्ती खातीर आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्ट राज्य बुद्धीबळ सर्तीचे आयज फोंड्यां जालें उक्तावण। अशा कार्यावळीचें आयोजन केल्ल्या खातीर मंत्री सुहास फळदेसाय हांणी उक्तायली खोशी। नारी शक्ती परिवार अभियाना खाला आयज मये हांगा जाले भलायकी शिबीर। ह्या शिबिरांत बायलांच्या भलायकीची जाली तपासणी। आनी आयज दिवचले नमो यूथ रनची जाली कार्यावळ। गोंयभरांतल्या 2000 वयर लोकांनी घेतलो वांटो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परतून मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।